पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजा परिस्थिती विशीं उलोवप करतना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घारो बोवाळ. किरेन रिजिजू तशेंच जे.पी. नड्डा हांणी वागणुके विशीं उक्तायली खंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पा उपरांतच्या चौथ्या वेबिनाराक केलें मार्गदर्शन. तरणाट्यांची भलायकी, कुशळटाय आनी शिक्षणाचेर दिलो भर. गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा युरिया आलेमांव हांणी टॅक्सी ॲप धोरणाचो विशय धरलो उबारून. एग्रिगेटर मसुदो रद्द करपाची केल्ली मागणी. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजा विशीं आनी गल्फ वाठारांत अडकून पडिल्ल्या गोंयकारां विशीं दिलो नियाळ. मजत कार्यालय उबारपाचें दिलें आश्वासन. क्रिकेटच्या इतिहासात विक्रम नोंद करीत भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाक T20 संवसारीक करंडकाचे सेगीत तिसरे फावट जोडले बसतात, पण देशभरात जल्लोषाचे वातावरण. पळोवया खबरो विस्तारान. अस्तंत आशिया संघर्षाचेर केल्ल्या विधानाचेर विरोधकांच्या वागणुकेचेर आयज राज्यसभेतले सभाघराचे फुडारी जे.पी. नड्डा हांणी उलोवप केलें. नड्डा हांणी फाटल्या संसदेच्या अधिवेशनांतल्या घडणुकांचो उगडास आयज केलो. ऑपरेशन सिंदूर आनी पहलगाम आतंकवादी हल्लो तशेंच वक्फ विधेयकाचेर चर्चा करतना विरोधी पक्षान सभात्याग केल्लो, जें संसदीय लोकशाये खातीर बरें न्हय अशें जे.पी. नड्डा हांणी मुखार सांगलें. विरोधकांक विकसीत भारत वा भारताक स्वावलंबी करपाची अजिबात इच्छा ना, ते फकत राजकारण करपाक सोदतात असोय आरोप. कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया, और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना, और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया. ये इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए. इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित, कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है. इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा. वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें. लोकसभेत विरोधी पक्षान घातिल्ल्या बोवाळाचेर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी खर टिका केली. आपूण कितें करता हें विरोधी पक्षाक खबर ना. तांणी हाडिल्ल्या प्रस्तावाचेर सरकार चर्चा करपाक तयार आसा, मात विरोधी पक्षाक तें कळना अशेंय मंत्री रिजिजू हांणी मुखार सांगलें. विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है. विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं. सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है, और वो नोटिस पेंडिंग है. उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का. एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं. इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे. जब स्पीकर का खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है. I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house. भारतीय नागरिकांची सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा, राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा. शांतिकाय आनी संवादाचेर चड भर दिता. भारतीय नागरिकांची सुरक्षा ही भारत सरकारा खातीर मुळावी प्राथमिकता जावन तांकां सुखरूप दवरप ही भारत सरकाराची जबाबदारी जावन आसा अशें विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel.
In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अर्थसंकल्प उपरांतच्या चौथ्या वेबिनारांत वांटो घेतलो. ह्या वेबिनाराचो मुखेल विशय सबका साथ सबका विकास, लोकांच्यो आकांक्षा पुराय करप असो आशिल्लो. ह्या वेबिनारांत शिक्षण, भलायकी, पर्यटना सयत हेर 22 अर्थसंकल्पीय घोशणांचेर चर्चा जाली. हे खातीर वेबिनारांत 193 तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. रोजगार वाडोवपा हेतान एनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स तशेंच कंटेंट क्रिएशना खातीर लॅब उबारपा विशीं ह्या वेबिनारांत संवाद जालो. वेबिनारांत उलोवप करतना प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांची भलायकी, कुशळटाय तशेंच शिक्षणाचेर भर दिलो. देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है. यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है. आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है. भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है. तरणाट्यांच्यो इच्छा पुराय करप ही सरकाराची जबाबदारी जावन आसा अशी वचनबद्धताय उक्तायतना प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत देशाच्या पर्यटन वाठाराक उर्बान दिवन एक नवे नदरेंतल्यान पर्यटन क्षेत्राची उदरगत करपाक पुराय नेट लावपाचें आवाहन केलें. टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है. इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है. भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया. अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं. विकसित भारत संकल्पने अंतर्गत देशाच्या उदरगती खातीर सरकार सेगीत प्रयत्न करता. विमानन क्षेत्रांत फुडल्या 10 वर्सांत देशांत 350 विमानतळां उबारपाचेर सरकार भर दितले. तशेंच फुडल्या 5 वर्सांत 50 नवी विमानतळां हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें केंद्रीय उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी सांगलें. Our civil aviation stands out as the fastest growing and continues to grow for the next 20 years. And it is with that vision we have expanded on the airports. The number of aircrafts in our airspace have also doubled. The number of passengers have also doubled. Plan for the future is that in the next 5 years we want to have 50 more airports. And in the next 20 years we want to have another 200 more airports. So our overall tally of airports reaches up to 350. And then we have 3 different sectors also that we are seeing. One is the regular airport operations. Then we have the seaplane operations, which we are also going to start very soon. We have changed the guidelines to make it much more easier for us to have seaplane operations in the country. And the third sector that we are actively pursuing is to improve the helicopter operations. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. खेत जो गांव में आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया था, कुर्ता जा रहा है. गांव के घरों को खाली करके लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं. लेकिन बिहार में संतोष कुमार जी ने कुछ ऐसा किया कि ये पलायन रुक गया.
भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें। जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। आयज गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुसऱ्या दिसाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सरकारान सुचयल्ल्या टॅक्सी ॲप धोरणा विशीं दुबाव उक्तायत प्रस्न उपस्थित केलो। ह्या वेळार टॅक्सी एग्रिगेटरांची भुमिका कितें आसतली आनी टॅक्सी वेवसाय कोणाच्या नियंत्रणा खाला आसा अशा प्रस्नाक जाप दितना येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी टॅक्सी ॲप हें जावप साबार नदरेंतल्यान भोव म्हत्वाचें आसा। आयचो काळ डिजिटायझेशनाचो आसून सगळी माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसप आनी त्या प्रमाण फुडारा खातीर नियोजन करप सोयीस्कर थारता अशें सांगलें। ते भायर 3 वांगड्यांची समिती नेमून फुडल्या 8 दिसां भितर साबार टॅक्सी संघटनांची मतां जाणून घेतल्या उपरांत टॅक्सी धोरणाचो मसुदो तयार करतले अशें तांणी स्पश्ट केलें। कोणे एक बरो हांव परत रिपीट करता, हांवें रिपीट केलें, एक बरो शोरूम गायलो, सगळ्यो वस्तू थिंगा मेळटा, ब्रँडेड स्टाफ मेळटा म्हूण ऑनलायन कोण ऑर्डर करपा बंद केलें। आज भाजी सुद्धा ऑनलायन येता, मीठ सुद्धा तुज्यान ऑनलायन रोखडे हाडून दिता, ब्लिंकिट आसून दी 2-5 मिनटां 10 मिनटां तुज्या घरा कडेन पावता। ही सुविधा लोकां हे ॲप हे टॅक्नॉलॉजी यूज केली जाता एंड ओन्ली वेन इट कम्स टू दीस आमचो एक दुसरो रिपब्लीक गोंय म्हणल्यार दॅट यू कॅनॉट हॅव अ ॲप फॉर टॅक्सी। ओन्ली गोवा इज गोइंग टू बी आयसोलेटेड एज फार एज दीस इज कन्सर्न। आमी फाटी वयता काय फुडें वयता? आमी टॅक्नॉलॉजीचो वापर कसो करपा जाय तेजो तरी सुदार हाडपा जाय। आमकां सांगा मरे, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट युअर सजेशन ऑल्सो। वी वॉन्ट टू एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग टुरिजम, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग गोवा। तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी टॅक्सी ॲप एग्रिगेटर मसुदो रद्द करपाची मागणी विधानसभेत केली। ताचेर प्रतिक्रिया दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी डिजिटल टॅक्सी धोरण थारल्या उपरांत एग्रिगेटर्स मसुदो रद्द जातलो आनी ते करचे आदीं साबार विरोधी आमदारांक बसकेक आपयतले अशें स्पश्टीकरण दिलें। आमी जी मिटींग कालची घेतलेली डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी हाजेर तेंचे पयलीं आयकोन घेवपाचें। हाज्या खातीर हांव स्पीकर सर, हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आणि टुरिझम मिनिस्टर फक्त एकटोच म्हणजे बिंग अ स्टेक होल्डराच्या वतीन दुसरे स्टेक होल्डर नाही, दुसरे स्टेक होल्डर नाही, त्यांना पहिले ऐकून घेवचे। डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी पहिली फायनलाइज करता आणि मागीर तांकां सांगचे हाजो विशय आशिल्लो। आमदार वेंजी पियेकस हांणी आयज विधानसभेंत गोंयच्या वाडट्या रिणा विशीं आनी फुडारांत परतफेडीचो भार वाडपा विशीं हुस्को उक्तायत प्रस्न उपस्थित केलो। तशेंच तांणी गोंयचे अर्थमंत्री म्हळ्यार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान राज्याच्या एकूण रिणा विशींची म्हायती आनी 2026 ते 27 परतफेडीचें कितें योजना आसा ते विशीं लेगीत स्पश्टीकरण मागलें। हाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना गोंयच्या रिणाचें प्रमाण 27% देंवलां अशें सांगून मागिल्ल्या म्हायती विशीं स्पश्टीकरण दिलें। स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं म्हणजे जे एप्रुवल घेतला पळय न्ही 1200 करोडचे, ते आमी एप्रुवल घेवन दवरता। ते रीण घेतलेच अशें ना, आमकां येते आतां घेवची गरज लागची ना, तो पयलो विशय। दुसरी गजाल, डेट जे आहा पळय न्हू ते कशा पर्सेंटेजीन कमी केला सिन्स फ्रॉम द 2020 टू टील 2026। फक्त कोविड जेन्ना तेजी पर्सेंटेज 16.50 आशिल्ली, आज तेजी पर्सेंटेज 3.99 आसा। हे डेट पर्सेंटेजीन फ्रॉम द 20 टू 26 पर्यंत कशा पद्दतीन पर्सेंटेज हो जाय जाल्यार पेपर ताका दिवचो म्हणजे ते बरें पडटलें। दुसरी गजाल, त्याच्या म्हायती खातीर तो जे 35,000 कोटीचे गणीत जे सांगता पळय न्ही तितूंतले आमकां म्हणजे जवळ 50 वर्सांनी इंट्रस्ट फ्री लोन जे आहा पळय न्ही ते 4,418 कोटी हे इंट्रस्ट फ्री लोन आसा। ओके, 50 वर्सांनी फारीक करपाक जाय। आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकारी सेवेंत काम करतल्यांक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सेवेत 10 वर्सां वा ताचे परस चड आशिल्ल्यार फुडल्या वर्सा मेरेन नियमीत करपाची घोशणा केली। कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी सरकारी सेवेंत आस्पावीत करचे खातीर तांचे पद वा हुद्दो विचारात घेवचे नात। ह्या फावटीच्या अर्थसंकल्पांत हे विशींची सविस्तर तरतूद केल्या अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें।
स्पीकर सर, दिस इज अ मेमोरेंडम टिल 31st ऑफ मार्च. नवीन पोस्ट क्रिएशन जावचे न्ही किंवा नवीन हे करचे न्ही, 31st ऑफ मार्चा पर्यंत असता. स्पीकर, हेच सरकार जे म्युनिसिपालिटीन गेली 20 वर्सां कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करताले ताका परमनंट करपी फाटले फावटी म्हजेच सरकार. स्पीकर सर, म्हजेच सरकार हे फावटी 10 वर्सां वयर कॉन्ट्रॅक्च्युअल जे मागीर A, B किंवा C खंयच्याय कॅटेगरीत जो काम करता तो आसूं ताका परमनंट करपाचें उतर ह्या बजेटांतल्यान म्हज्याच सरकारान दिला आनी तेंय म्हजेच सरकार करतले. आनी त्या खातीर त्यांनी हे सांगचे न्ही जे आमी खंयसरूच कोणाक जे आहा पळय न्ही त्यांच्या पासून वंचित करूंक ना, तांकां काम व्यवस्थित मेळचें हाच्या खातीर म्हाज्या सरकारान केला. गोंय विधानसभेत जेवणा उपरांतच्या सत्रांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजा विशीं उलोवप करतना गल्फ वाठारांतल्यान अजून मेरेन 2 मूळ गोंयचे परिवार सुखरूप गोंयांत परतल्यात अशी माहिती दिली. तशेंच अजूनय झूज प्रभावी वाठारांत कोणाकय गरज आसल्यार तांणी मुखेलमंत्र्यांच्या कार्यालयांत संपर्क सादूं येता अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलां. ते भायर गल्फ देशांनी अडकल्ल्या गोंयकारांक आदार दिवपा हेतान बिननिवासी भारतीय आयोगाच्या सहकार्यान एक खासा मजत कार्यालय सुरू करपाची तयारी जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. The government of Goa is concerned about the evolving situation in the Arabian Gulf and is maintaining the cautious watch over the situation and also liaising with the Ministry of the External Affairs, New Delhi. Although the calling attention motion is referred to request to obtain the update informing regarding the safety of the Goans working in the Gulf region, it is clarified that there is no Goan national but only Goan NRI and diaspora community. It is assured that all the possible support from the Government of Goa, which is in touch with the Ministry of External Affairs, Government of India and the various Indian missions posts in the Arabian Gulf will be made available to our Goan NRI and diaspora community for ensuring their safety and security. सर्वसामान्य मनीस जो आहा गोंयांत हो मोटरसायकलीन धाकटी जर तर कार आहा जाल्यार ते आपले बजेटीड पेट्रोल ओ डिझल ते गाडयेन घालता, ओ पेट्रोल 2 व्हिलरान घालता आनी आपूण कामाक वयता. बायक व्हरून पणजे धरता आनी पणजेसून मडगांव कामाक वयता, वास्को कामाक वयता, परतून येता, ओ म्हापशासून पेडणे वयता. म्हणजे इतले डिस्टन्सार तो बसीन वयता आनी हाफ डिस्टन्साचेर तो बायकान येता. सो ह्या मनशाक आमी रिलीफ कशें दिलें म्हणजे पेट्रोल प्रायसीस शूड नॉट इन्क्रीज एंड डिझल प्रायसीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. Secondly, LPG cylinder, especially for the hotel industry. जेन्ना हॉटेल इंडस्ट्री म्हणटा ते आमचे कमर्शियल सिलिंडर ऑलरेडी प्राइस कितले तरी वाडटा म्हणून ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन येयले. सिलिंडर बाय 260 रुपीज अशें नोटिफिकेशन येयल्लें. आमची जी महिला आहा आनी आमचे घर चलोवपी जी बायल आहा ती सगळी रावता की सिलिंडराचो प्राइस आनीक सरकार देंवयतलो म्हणून. पूण ह्या क्रायसिसान इनडायरेक्टली आमी गोंयचे लोक, इंडियेचे लोक एफेक्ट जातले. म्हाका एक विचारपाचें आसा मुखेलमंत्र्याक की डेटा आमचो गोंयकार कितले आसा ह्या डिफरंट हितून. नॅशनल लेवल डेटा आमचे कडेन आसा बट स्टेट लेवल जो डेटा आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हो प्रोवायड करपाक जाय आनी आमकां तेजे इन्फॉर्मेशनूय दिवपाक जाय. ह्या सभाघरान इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय कित्याक केन्नाय कितें जावपाची शक्यता आसा. कित्याक आतां आमी पळयता की वॉर आतां थांबपाचो हेच करिना, तो फुडें फुडें वयता. आनी एक मेसेज जशें मायकल बाबानूय सांगला, एक मेसेज गोंय सरकाराच्या थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचपाक जाय की कशें आमी पीस एंड हार्मनी ही प्रोटेक्ट करतले, कशें आमी हे जो वॉर आसा हे जाता इतल्या प्रमाणान कशें थांबोवपाचो प्रयत्न करतले. जितून इकॉनॉमिकल क्रायसीस ह्या देशभरान आमी पळयता, आख्या वर्ल्डान पळयता, ही क्रायसिसान वयतले कशें दिसता. आनी हे समज आमी थांबयतले जाल्यार म्हाका दिसता हांगा बसून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घेवन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पावोवपाचें. या चर्चेत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार तशेंच फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी वांटो घेतिल्लो. विधानसभेच्या शून्य वरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर राज्यांत फुडारांत जावपी वेवसायीक आनी घरगुती गॅस तशेंच पेट्रोला सारक्या उर्जा स्रोतांच्या उणावा विशीं प्रस्न उबारतना ह्या उणावाक लागून राज्याचे पर्यटन, हॉटेल तशेंच हेर वेवसायाचेर खर परिणाम जावं येता असो भंय उक्तायलो. हाजेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी संबंदीत खातें साबार गॅस पुरवणदाराच्या संपर्कांत आसात आनी गॅसाची पुरवण कमी जावची ना आनी ताचें मोलूय वाडचें ना अशें आश्वासन सभाघरांत दिलें. स्पीकर सर, आमचे डिपार्टमेंट ऑलरेडी जे सप्लायर्स आसात
म्हणजे कमर्शियल आणि रेजिडेन्शियल डोमेस्टीक सिलिंडर्सांच्या खातीर तेंच्या कडेन ऑलरेडी तेंच्यांनी उलयल्या जालें. खंयसरूच कमर्शियल सिलिंडर सुद्दां जो आहा पळय न्ही तो शॉर्टेज जावचो ना. म्हणजे डिपार्टमेंटान तितकी खात्री घेतल्या फुडल्या दिसांनी सुद्दां कमर्शियल सिलिंडर जो आहा तो मेंटेन दवरतले आमी. तर ती तितकी काळजी जी आसा ती म्हणजे डिपार्टमेंटान घेतल्या. आज शून्य वरात सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे सयत फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी पर्येच्यो आमदार डॉ देविया राणे तशेंच विरेश बोरकार हांणी विधानसभेत राज्यांत शेतकामाक उर्बा दिवपा हेतान शेतकारांक सरकारा वतीन मेळपी अनुदान तशेंच हेर आधार निधी विशीं प्रस्न उबारलो. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय हांणी सामुदायीक शेती खातीर सरकारा वतीन मेळटल्या अनुदानाचो मुद्दो उबारून धरलो. हे विशीं जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकार शेतकारांक 90% मेरेन अनुदान दिवपाक तयार आसा आनी विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांक दरेक मतदारसंघात 2 लाख स्क्वेअर मिटर सामुदायीक शेती खातीर अधिसूचीत करपाचे आदेश बेगोबेग दिवपाचें आश्वासन दिलें. सर हांवें जशें प्रॉमिस केला पळय न्ही आमी 90% सबसिडी दिवपाक तयार आसा. प्रत्येक आमचो झेडीओ कोऑर्डिनेट करतलो. मिनिमम टू मिनिमम 2 lakhs लँड 2 लाखाच्या सकयल न्ही जाल्यार प्रत्येक बारीक बारीक लँड पार्सलच्या गरजेत न्ही जाल्यार इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर द गव्हर्मेंट. एट द टायम एट अ प्लेस दॅट शूड बी द मिनिमम 2 lakhs. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. ये जो खेत में बीज बोए जा रहे हैं ये कोई साधारण बीज नहीं है. इन्हीं बीजों के जरिए मजबूत हो रही है भविष्य की नींव. और इस नींव की एक मजबूत ईंट है सुंदरिया बाई, जिन्होंने देसी बीजों को बचाने का फैसला किया है. अगर बीज खत्म हो गए तो सोचिए ना जाने कितने सारे खाने, कितने सारे खानों की परंपराएं खत्म हो जाएंगी. मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं से या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पर्येच्यो आमदार डॉ देविया राणे हांणी पर्वरीच्या मंत्रालयांत विधानसभेचें कामकाज सुरू जावचे आदीं पत्रकारां लागीं उलयतना गोंयचो सुमार 61% वाठार रान वाठार असून सुमार 9 कोटी स्क्वेअर मिटराचे खाजगी रान वाठार 2025 वर्सा रान तशेंच नगर आनी शार नियोजन खात्यान अधिसूचीत केल्यात अशें सांगलें. नगर आनी शार नियोजन खात्यात रान वाठार परिवर्तीत जाल्ल्याचे खबरे विशीं त्यो प्रतिक्रिया दिताल्यो. मॅडम तुमकां खबर आसा फॉरेस्ट कवर कितले आसा ते गोंय राज्यांत? 61% इज फॉरेस्ट कवर. तुमी दिशाभूल जायनाकात. आय कॅन गिव यू फॅक्ट्स एंड फिगर्स. 61% इज फॉरेस्ट कवर. प्रायवेट फॉरेस्ट कितले नोटिफाय जाला ते तुमकां खबर आसा? 9 crore square meters of forest has been notified and published also by the current forest minister, who also happens to be the TCP minister. And I think he's a very learned, experienced minister who has been in active politics for the last 20 years. And जी कितें उतरां दिवपाक जाय आनी answers दिवपाक जाय, he will give on the floor of the house. So I just want to tell you and everybody in Goa, 61% of forest cover is Goa. We are the 4th largest. Itli laan Manpuli state. Private forest has been
notified in 2025 by the current DCP and Forest Minister 9 crore square meters. पणजेत जावपी महानगरपालिका वेंचणुके खातीर आयज गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना राज्याचे येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार अतानासियो मोन्सेरात हांच्या फुडारपणा खालचे आनी भाजपान तेंको दिल्ले पॅनल निश्चितच जैतिवंत जातले असो विश्वास उक्तायलो. राजकीय हाजे भितर कॉन्फिडन्स आनी लोकां मदीं वचून तांचो सगळो कल घेवप आसता तेन्ना जो रिजल्ट येता पळय तो आमकां कळटा आनी आमी अजुनूय बाबूश आसूं किंवा ते कॅन्डिडेट आसूं सगळे प्रत्येक जाण जिखता म्हणटात न्ही दिसांतले 30 जे पळय म्हणटा पळय न्ही किंवा आमी जे म्हणटा की CCPचेर भाजपाचो आनी बाबूशाचो झेंडो तो जातलोच. ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत काल संवसारीक विक्रम नोंद करतना भारतीय पंगडान सेगीत तिसरे फावट वस्तादपण जोडला. न्यूझीलंडच्या पंगडा आड पयली फलंदाजी करतना अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर भारतीय पंगडान उल्लेखनीय खेळ दाखोवन विरोधी पंगडा मुखार 256 धांवड्यांची भव्य मोख दवरली. न्यूझीलंडच्या पंगडान कुरू बावलो जिखून भारताक फलंदाजीचो पर्याय सोपयलो. भारताची मोख साधतना न्यूझीलंडचो पंगड 19 षटकांनी फकत 160 धांवड्यो करूंक सगळे गडी बाद जाला. न्यूझीलंडच्या पंगडाचे 4 गडी बाद करपी जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मॅच जाहीर जालो. संजू सॅमसन हाका पुराय सर्तीत दर्जेदार खेळ खेळिल्ले खातीर प्लेयर ऑफ द सिरीज भोवमान फावो जालो. भारतीय पंगडाच्या जैताचे फाटभुंयेर पुराय देशभर तशेंच गोंयांत लेगीत उमेद आनी जल्लोशाचें वातावरण आशिल्लें. लोकांनी फोगोट्यो तशेंच घोशणा आनी रॅली काडून ह्या जैताची खोस उक्तायली. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. लोकसभेत विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजा परिस्थिती विशीं उलोवप करतना विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घातलो बोवाळ. किरण रिजिजू तशेंच JP नड्डा हांणी वागणुकी विशीं उक्तायली खंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पा उपरांतच्या चवथ्या वेबिनाराक केलें मार्गदर्शन. तरणाट्यांची भलायकी कुशळटाय आनी शिक्षणाचेर दिलो भर. गोंय विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा युरिया आलेमांव हांणी टॅक्सी ॲप धोरणाचो विशय धरलो उबारून एग्रिगेटर मसुदो रद्द करपाची केली मागणी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजा विशीं आनी गल्फ वाठारांत अडकून पडिल्ल्या गोंयकारां विशीं दिलो नियाळ. मजत कार्यालय उबारपाचें दिलें आश्वासन. आनी क्रिकेटाच्या इतिहासांत विक्रम नोंद करीत भारतीय दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडान T20 संवसारीक करंडकाचे सेगीत तिसरे फावट जोडले वस्तात पण देशभरात जल्लोशाचें वातावरण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. पत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.